विसावपरा न्यूकार सम्राट क्लब इंटरनॅशनल 26 नोव्हेंबराक 16 सुवातांचेर सम्राट स्टुडंट ऑफ द इयर विद्यार्थ्याचो भोवमान करपाचे आसात म्हण माहिती दिवाकर शिकरे हांणी दिल्या. आरडेक्स गो ब्युरो रिपोर्ट. आणि त्या भागा अजून सुद्धा आमच्याकडे काही येतात लोक स्पॉन्सर की अमुक स्कूल आसा काय म्हणून अमुक कडेन स्कूल आहा अमुक विद्यालय अमुक ते दितात. पण आता कितें जालां आमची मोस्टली सगळीं स्कुलां ओवर 100% स्कुलां कवर जाल्लीं आहा. पण आमी आतां कितें केलां की फुडलो जो आमचो प्रोग्राम आसा तो हायर सेकंडरी आनी कॉलेज थंय बी त्या स्टुडंट ऑफ द इयर करपाचो क्रायटेरिया एवरीथींग इज सेम. बट स्पॉन्सर जो आसतलो ताका हायर सेकंडरीक ताणें 15,000 दिवचे पडटले आनी कॉलेजाक 20,000 असो प्रोग्राम वील कंटिन्यू. देर इज नो एंड. ह्या प्रोग्रामा एंडान हो प्रोग्राम चालूच आसतलो आनी देर इज गुड सपोर्ट ह्या प्रोग्रामाक. लोकांचो सम्राट क्लबाचो सम्राट मेंबरांचो सगळ्यांचो फूल सपोर्ट आसता आनी ह्या भुरग्यांचे 100% एटेंडन्स आसता. काही एक दोन भुरगे जर चुकले तरी 100% सगळे सेंटरान भुरगे टायमार येता. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणजे आमचो प्रोग्राम हो 10:31 सुरू जाता सगळे सेंटरान. सम्राट क्लब कला आणि संस्कृतीच्या मुळात काम करता सगळ्यांना खबर आसा. त्याचबरोबर साहित्य, नाट्य, चित्रकला आणि शिक्षण ह्या क्षेत्रांनी बऱ्यापैकी सम्राट क्लबाचें काम चालू आसा. ताचोच भाग म्हणून सम्राट स्टुडंट फाउंडेशन ह्या ट्रस्टाची स्थापना जाली. तशें आतां दिवाकर बाबान सांगलां तशें की प्रत्येक स्कुलांतलो बरो भुरगो म्हणजे फक्त एकाडेमीक एक्सलन्स आशिल्लोच न्ही पूण बाकीच्या क्षेत्रांत भितर बरें पार्टिसिपेट जावन भुरग्यांक वाट दिलो वता. फाटलीं 15 वर्सां अविरत हो कार्यक्रम चालू आसा. हे 16वें वर्स आनी जवळ जवळ सगळीं स्कुलां जीं आसा गोंयांतलीं ती सगळीं स्कुलां आमी कवर केल्ली आसा आनी जवळ जवळ 378 शाळांतल्या भुरग्यांचो सत्कार ह्या वर्सा 26 नोव्हेंबर ह्या दिसा 16 सेंटरांनी गोंयांत जातलो. आनी हो कार्यक्रम .10:31 सुरू जाता आनी सगळे कडेन एटेंडन्सूय